नमस्कार. आयच्या डिबेटीत तुमकां सगळ्यांक येवकार. विशय आसा तो म्हळ्यार गोंयच्या राजकीय परिस्थितीचो आणि परमनंट सोल्युशन जाय अशें सगळे जाण म्हणटाले. पण जे सोल्युशन आयलां थंय फक्त 2 मंत्री चेंज केल्यात आणि जे 2 मंत्री दुयेंत आसात तांचे खाते काडून तांकां दिल्यात. हे खरेंच परमनंट सोल्युशन, टेम्पररी सोल्युशन आणि सगळ्यांत म्हत्वाचें म्हळ्यार राज्याच्या आणि प्रशासनाच्या दृश्टींतल्यान हें हिताचें काय हिताचें न्ही हाजेर आमी भासाभास करता. 4 मानेस्त आमचे बरोबर. पयलीं आसात ते काँग्रेसीचे फुडारी आणि स्पोक्सपर्सन संकल्प आमोणकर, स्वागत तुमचें. दुसरे आसात म्हजे बरोबर भाजपाचे ज्येश्ठ फुडारी आणि आदले आमदार सुभाषबाब फळदेसाय, स्वागत तुमचें. तिसरे आसात म्हजे बरोबर ज्येश्ठ पत्रकार आणि गोवन वार्ताचे चीफ रिपोर्टर किशोर नायक गांवकर, स्वागत. आणि चौथे आसात म्हजे बरोबर गोवा फॉरवर्डाचे फुडारी आणि तांचे वायस चेअरपर्सन दुर्गादास कामत, स्वागत. हांव सुरवात किशोर तुजे कडच्यान करता. आमी फाटले खेपेक उलयल्ले तेन्ना तुवें खूब परखड मतां दिल्लीं की सरकाराच्या परिस्थितीचेर. ती परखड मतां आयकून सरकारान जो बदल केला तो बदल तुका कसो दिसता? कितें ताका अर्थ दिसता तातूंत भितर काय अनर्थच दिसता? ना, अर्थ असाच. बदल केलो हे पयलीं सगळ्यांत म्हत्वाचें. पूण बदल केला तो अर्थपूर्ण केला. खूब जाणांक ह्या बदलांतल्यान अप्रत्यक्ष मेसेज गेल्या, कितें वचपाक जाय ती मेसेज गेल्या. त्यामुळे ह्या बदलाक अर्थ आसा. त्या अर्थाचो अनर्थ जावचो न्हू इतकेंच फक्त पळोवचें पडटलें. आनी ती तयारी भाजपान म्हाका दिसता दवरल्या. कारण ज्या पद्दतीन ज्या कन्सल्टेशनान आनी बरीच चर्चा, केंद्रीय निरीक्षक गोंयांत येतात, सगळ्या घटकां बरोबर उलयतात आनी मागीर तें डिसिजन जाता मंत्रिमंडळ फेररचना करची आनी तेतून 2 आमदाराची निवड जाता आनी तांकां मंत्रीपद मेळटा. खूब जाणांक दिसतालें की आपल्याक संदी मेळटली, तशें जावंक ना. अनपेक्षीत अशा पद्दतीचो हो बदल जाल्लो आहा. त्यामुळे हो बदल करतना भाजपान पूर्ण विचार केला आणि त्याच्या इम्प्लिकेशनाची तयारी जाला. तो राज्याची राजकीय परिस्थिती लक्षात घेऊन जाला की प्रशासनाची गती? ना, राज्याच्या प्रशासकीय परिस्थितीची आणि राज्याच्या राजकीय परिस्थितीचे कोणाकूच पडलेले ना सध्या. हांगा सध्या फक्त चल्ला ते एडजस्टमेंट. एक सरकार टिकपाक जाय, पक्षाची बाजू सांबाळपाक जाय, अशा पद्दतीचे एडजस्टमेंट. हांगा राज्याचे प्रशासनाचे कितें पडलां ह्या सरकाराक अशें सद्याच्या तरी ह्या तेंच्या डिसिजनांतल्यान दिसना. आतां फुडें पळोवया हे बदल करून कितें दिसता. जो बदल जाला, जे 2 मंत्र्याक इंडक्ट केल्यात, तो एक सर्कसीचो एक खेळ. हय, सर्कसीचो एक खेळ. तातूंतल्यान आनीक बाकीचें कांयच जावपाचें ना. बाकीचें कांयच जावपाचें ना. संकल्प बाब, तुमी परखडपणान सारकी टिका करत आसात ह्या गजालीचेर. पण ज्यो गजाली घडल्यात, जे बदल केल्यात, 2 मंत्र्यांक घेवप, तांचे पोर्टफोलियोज दिवप, मुख्यमंत्र्यान काय आपल्या कडेन आशिल्ले पोर्टफोलियो अजून मेरेन तरी दिलो ना. आमी हांगा बसल्यात तो मेरेन तरी दिलो ना. सद्या गोंयच्या राजकारणा भितर अशी परिस्थिती आहा की आमी स्टुडियोंतल्यान भायर सरता मेरेन आनी कितें तरी वेगळें जावपाक शकता, पूण अजून मेरेन तरी दिल्ली ना. तुमची पार्टी ह्या बदला कडेन कशें पळयता? सगळ्यांक पयलीं म्हटल्यार सांगपाक म्हटल्यार आयज हो गव्हर्मेंट जो फॉर्म जाल्लो, बीजेपीन हो गव्हर्मेंट केला, तो आख्ख्या गोंयकारांक खबर आसा हो गव्हर्मेंट कसो फॉर्म जाला तो. हांकां कांय लोकांनी कौल दिल्लेले नासले. ह्या लोकांचो आशिर्वाद नासतना मायनॉरिटीचो 13 आमदार घेवन आयज हेंच्यांनी गव्हर्मेंट फॉर्म केलेलो आसा. आनी आमी गेली 10 म्हयने पळयता. 10 म्हयने जाले गव्हर्मेंट एडमिनिस्ट्रेशन जें आसा तें सारकें ठप जाल्लेलें आसा. वयता थंयसर एडमिनिस्ट्रेशन ठप जाल्लेलें आसा टोटली. आनी इतलो इफेक्ट जाल्लो आसा लोकांचेर. आयज आमचे जे गोंयकारांक एक सादी सर्टिफिकेट, रेजिडेन्शियल सर्टिफिकेट घेतलो या तलाटी कडेन कितें काम आसा तसली सर्टिफिकेटीक लागून आयज 2-2, 3-3 म्हयने रावचें पडटा. हालींच आमची महिला काँग्रेसीन हांगा आमच्या सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट ऑफिसाचेर बर्थ सर्टिफिकेट लागून इश्यू घेतलेलो. सो हेवूय आमी पळयलेलें आसा कशें हें जालां. आनी सगळ्यांक व्हडली एक जोक कसो आयज जाल्लो आसा गोंयांत. कित्याक आयज जे डिसिजन जाल्लेलें आसा, 2 नवीन मंत्री इंडॅक्ट केलेले आसा, 2 जाणांक काडून, जे तेंचे आमदार मंत्री आसले तांकां काडून. हे पळोवपाक कशीच एक अजब गोश्ट दिसता. कित्याक जो मनीस हेड आसा तो ICUन आसा आनी तो ICUचो मनीस जो आसा तो डिसिजन घेता. हे 2 जनरल वॉर्डान जे मंत्री आसलेले तेंचेर तो डिसिजन घेता. कितें बाबा तुमी जनरल वॉर्डान जे लोक आसा तुमी केपेबल ना मंत्री म्हणून, तुमी मंत्री म्हणून काम करूंक शकना. हो कोण डिसिजन घेता? ICUन बसलेलो मनीस डिसिजन घेता. आनी जनरल वॉर्डाचे 2 मिनिस्टराक तांणी चेंज केलेलो आसा. आयज एक्च्युअली गरज आसलेली हो मुख्यमंत्री आसा तो ताणें स्वता रिजायन जावन दुसरो मुख्यमंत्री नेमपाची. बट हांगा हो मुख्यमंत्री आसा जो केन्ना अमेरिकाक आसता, केन्ना बॉम्बे आसता, केन्ना दिल्ली आसता, केन्ना कलंगूट आसता, आतां परत दिल्ली पावला. सो असो मनीस हो सगळे कडेन भोंवन आसा. जे आयज पर्यंत ह्या गव्हर्मेंटान या त्यांच्या पार्टीन त्याची हेल्थाची बुलेटिन
अनावन्स करूं ना. आयज गोंयच्या लोकां कडेन फटींगपणां चल्लेली आसा. आमचे जे 16 लाख गोंयकार आसा तेंचे कडेन फटींगपणां चल्लेली आसा. कित्याक आयज तेजो हेल्थाचो बुलेटीन डिक्लेअर करना. आयज तेजी हेल्थ कशी आसा ही सगळ्यांक खबर आसपाक गरजेची आसा, बट आयज ते करना. आनी आयज तो मनीस जो सगळ्यांक चड बरो ना, दुयेंस आसा, तो मनीस आयज डिसिजन घेता कितें हे 2 मिनिस्टर आपले केपेबल ना आनी तांकां तो रिप्लेस दुसऱ्या आपल्या आमदारा कडसून करता. ही खरीच वायट गजाल आसा आयज. तुम्ही जेन्ना BJPचे निरीक्षक आयिल्ले गोंयांत तेन्ना तुमच्या लिडरान स्टेटमेंट केल्लें की तुमकां परमनंट व्यवस्था जाय किंवा परमनंट ऑल्टरनेटीव जाय म्हण. हे 2 मंत्र्याक घेतल्या ती परमनंट व्यवस्था बी अशी दिसता तुमकां? पळय, हे पयलीं जे जालां इट्स नॉट अ कॅबिनेट रिशफल, इट्स अ इंडक्शन. रिशफल म्हणटात की आमी जेन्ना परफॉर्मन्स मिनिस्टर आसना ड्रॉप केलो की ताका रिशफल म्हणटात. आमी हे सरकार केल्ले भारतीय जनता पार्टीच्या अंडरस्टँडिंगा बरोबर न्ही. आमी हे सरकार केल्ले बाब मनोहर पर्रीकरा बरोबर अंडरस्टँडिंग करून जानेवारीच्या 8 तारखेच्या जानेवारी लास्ट विकाच्यान ते आज पर्यंत, आज आमी सप्टेंबराचे एंडाक पावले, लास्ट वीक म्हणजे जवळ जवळ 9 म्हयने जाले की गव्हर्नन्स इम्पॅक्ट जाला. लेट अस एग्री टू इट. वी शुड नॉट माइंड कॉलिंग स्पेड अ स्पेड. एग्री जावपा जाय की गव्हर्नन्स इम्पॅक्ट जाला. आतां हाजेर तोडगो काडपाक जाय. तोडगो कसो काडप की एक म्हणल्यार आतां कॅबिनेटाचें इंडक्शन करून 2 नव्या मंत्र्यांक गेला बऱ्या. हाजेर परमनंट सोल्युशन येवंक जाय. कारण फाटल्या दिसांनी तुमी पळयलां आसतलें NGTंतल्यान एक म्हत्वाचो निर्णय आयलो. ते म्हणजे की 0 to 200 मिटर पर्यंत काय धंदो करपाक मेळचो ना, स्ट्रक्चरां उबी जावची ना. हे चॅलेंज करपाक जाय किंवा हे चॅलेंज करपाक लेजिस्लेशन हाडची पडटली. ते करपाक जाय. सेकंड गजाल अशीच खुबशी निर्णय घेवची पडटा. लॉ अँड ऑर्डर आज प्रॉब्लेम जावपाक लागला. सो जर घेतले आमी जाल्यार एक परमनंट सोल्युशनाची गरज आसा. आतां मुखार कशें वचपाचें हे भारतीय जनता पार्टीचे तांचे सिनियर निरीक्षक जे आयिल्ले आनी तांचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे आयिल्ले हे तांच्यांनी घेवपाक जाय. आनी आमचे जे लिडर आसात बा विजय सरदेसाय, आमचे पक्षाचे अध्यक्ष, तांच्यांनी जे सांगपाक जाय ते तांच्या 3 मेंबर कमिटी जी आयिल्ली, रामलाल, संतोषजी आनी तांचो तो खूब पुराणीक म्हणटा तो, तांच्या मुखार दवरिल्ले आसा. आनी पयरूच तांच्या तुम्ही एक गजाल मान्य करतात कंप्लीट तुम्ही एक गजाल मान्य करतात की आज हो जो 2 मंत्र्यांचे इंडक्शन जावन तांकां जी खातें दिल्यात दॅट इज नॉट अ परमनंट अरेंजमेंट. नो दॅट्स नॉट अ तुम्ही परमनंट अरेंजमेंट मागिल्ली म्हणून विचारता. No, that is not a permanent arrangement. See, we want a permanent solution, and this has been clear-cut communicated to the national president of Bharatiya Janata Party. कदाचित एक वेळ येतलो जेन्ना आमचो अध्यक्षूय गोंयच्या हिता खातीर कितें ना कितें निर्णय घेतलो मुखार. पूण तांचे कडल्यान आमकां सांगलां की मातशे पाशेस धरात, वी विल कम आउट विथ अ परमनंट सोल्युशन. सो लेट अस रिस्पेक्ट देम. लेट अस नॉट टेक अ डिसिजन इन हेस्ट. आता स्टेबिलिटीचो प्रश्न ना. हे सरकार आमी मनोहर पर्रीकर नेतृत्वान केलें तुमकां सांगलें हांवें. फाटले 1.5 वर्स सरकार बरे भशेन स्टेबल चल्लें आसा आनी फाटले 9 म्हयन्यान सरकार स्टेबल आसा. दो चीफ मिनिस्टर इज नॉट पॉलिटिकली एक्टीव इन द स्टेट, बट गव्हर्नन्स इज हॅम्पर्ड. लेट अस एग्री टू इट. तुमचे अलायन्स पार्टनर्स मान्य करतात की प्रशासनाचेर परिणाम जाला आनी अशी परिस्थिती की लोकांक दिसपट्टे त्रास हें करचे पडटा सरकारी ऑफिसान जावं खंयी जावं. अशी जाल्या परिस्थिती भारतीय जनता पक्षाची. तुमकां खबर आहा की मुख्यमंत्री बरो ना, पण पर्याय दितलो जाल्यार तुमचे कडेन पर्याय ना. आनीक तुमची ह्या सरकाराक इतली कुबडी आसात अलायन्स पार्टनरांच्यो की एका कुबडेचेर भार घालो जाल्यार दुसरी कुबडी मोडून पडटली असो बी भंय जावन पर्याय नासतना ही परिस्थिती आयल्या काय कितें जालां? पयलें म्हणलें तर जायत दुर्गादास बाबान सांगलें तशें सरकार अनस्टेबल ना. म्हाका एक गोश्ट मान्य करपाक जाय, ह्या सरकारा भितर कॅपेबल मिनिस्टर्स आसात हू कॅन मेक द डिसिजन्स, हू कॅन इम्प्लिमेंट द डिसिजन्स, हू कॅन रन द गव्हर्नन्स. आय कॅन डेफिनेटली से दॅट. दुसरो प्रश्न आसा की 2 जाण मंत्र्यांक आमी भितर घेतले जे 2 जाण आपले आरोग्या खातीर मातशे फाटीं रावलेले आसात, तांकां ड्रॉप करून. कारण ही जनतेची मागणी आशिल्ली की सगळेच हॉस्पिटलांक आसले जाल्यार कोण तरी हांगा ॲडमिनिस्ट्रेशनचो त्या खात्याक न्याय दिवपाक जाय. आतां प्रश्न उरता तो मनोहर पर्रीकराचो. म्हाका इतकेंच सांगपाक जाय, मनोहर पर्रीकराक आयजय ताजे अलायन्स पार्टनर सगळे म्हणटात की आमकां मनोहर पर्रीकर जाय जाल्यार हें सरकार उरतलें. प्रश्न येना मागीर नेतृत्व बदलाचो प्रश्न केन्ना येता जेन्ना अलायन्स पार्टनर दे देमसेल्स आर नॉट हॅप्पी सॅटिस्फायड विथ द परफॉर्मन्स ऑफ द चीफ मिनिस्टर्स इन द ऑफिस. अलायन्स पार्टनर म्हणटा ज्या दिसा मनोहर पर्रीकर ना तेन्ना आमी ना.
सगळे म्हणतात हे तुगेले इंडिपेंडेंट आमदार म्हणतात की आम्ही मनोहर पर्रीकराक दर इज नो ऑप्शन. आता काँग्रेसीक जर सरकार दुसरे जाय देर आर सो मेनी ऑप्शन टील डेट द ऑप्शन्स आर ओपन. संकल्प बाब सांगतात हांव म्हणटा की काँग्रेसीचे आमदारच एक संकल्प करना की आमकां सरकार घडोवपाक जाय. वेले वयर दाखयतात की सरकार घडोवपाचें वचपाचें नौटंगी करपाचें येवपाचें. अरे तुम्ही असेंब्ली वेळार ज्या वेळार तुमच्या हातान हक्काचे हे असतात कितलीशाच ऑपॉर्च्युनिटी असतात तेन्ना तुम्ही एक्सपोज करपाक जातात. एक सिंगल हँडेडली म्हणल्यार पासून चीफ मिनिस्टरान आपली खात्यां भायर जे आजारी मंत्री आशिल्ले त्या खात्यांकय पूर्ण न्याय दिल्लो आसा. आणि हे चड वेळ जालो ना. 1.5 महिन्या पयलीं असेंब्ली जाल्ली आसा. सो वाय देर इज अ सो मच ऑफ हे कित्याक तुम्ही म्हणतात की आज तुम्ही म्हणतात ते आयसीयूक आसात आणि ते जनरल वॉर्डांतले आसा तांकां दिल्या. मागणी तुमचीच आशिल्ली की त्या दोग आमदारांक दोग मंत्र्यांक तुम्ही काडपाक जाय म्हणून. आणि आयसीयू जे म्हणटा पळय न्ही ही इज नॉट इन दी आयसीयू. ही इज व्हेरी वेल परफॉर्मिंग हिज ड्युटी. आयसीयू केन्ना असतात जेन्ना नाका कानाक दोळ्यांक सगळी जेन्ना पायपां असतात आणि ताजे कडेन कांय जायना तेन्ना आयसीयू इफ यू मस्ट बी हे करता की इंटेलेक्च्युअल ताज्यो कॅपेबिलिटीज इज अनबिटेबल. आय विल कॉल इट एज आयसीयू. म्हाका एक गजाल सांगात सुभाष म्हाका एक गजाल तुम्ही म्हणतात की आज मेरेन मनोहर पर्रीकाराक पर्याय सोदपाचो ते बरें नासून सुद्दां पक्षान किंवा आनी प्रयत्न केलो ना तो तुमच्या अलायन्स पार्टनर्साक लागून. कारण अलायन्स पार्टनर्साक मनोहर पर्रीकारच जाय. दॅट इज वॉट यू आर सेइंग. सेकंडली व्हॉट आय से भारतीय जनता पार्टी एक डिसिप्लिन्ड पार्टी एक कल्चर्ड पार्टी. आमची भितर एक संस्कृताय आसा. इट इज नॉट दॅट वी डू नॉट हॅव लिडरशिप क्वॉलिटीज. आयज तुम्ही पळयले जर जायत इफ एनी ऑफ दी यू कंपेर आय कॅन टेल यू आमचे कडेन निलेश काब्राल आसा आमचे कडेन प्रमोद आसा प्रमोद सावंत डॉक्टर प्रमोद सावंत आसा बाकीचे सगळे आसात. भारतीय जनता पार्टी लिडरशिप क्वॉलिटीज तांचे भितर आसा which is far better than any of the leaders from the Congress. Okay. In these circumstances, it is not that we do not have a capable leadership in the state. आज दुर्गा असा कितें येता की ते म्हणतात की आज मेरेन नेतृत्व बदलाच्या बाबतीत प्रश्न ना आणि पर्याय सोदपाचो प्रयत्न जाल्लो ना कारण तुम्ही आयकनात. तुमकां पर्रीकारच जाय. तुम्ही म्हणतात की पर्रीकार असले आमी आसात पर्रीकार नाल्यार आमी ना अशें जेन्ना तुम्ही हट्ट धरतात. इट वॉज अ अंडरस्टँडिंग बिटवीन द लीडर्स. एक गजाल आसा की सुदिना कडेन जेन्ना चार्ज दिवपाचो प्रश्न आयलो तेन्ना तुम्ही विरोध केलो न्ही. मागीर तांणी कोणाची विश्वासाचेर सरकार चलोवपाचें. अंडरस्टँडिंग बिटवीन मनोहर पर्रीकर अँड एलायन्स लिडर्स जे आसात जाल्यार तांच्या खातीर अंडरस्टँडिंग खातीर हो सरकार जाल्लो. आज मान्य की ते कदाचित तांच्या आरोग्या खातीर ते हातून आसात आमच्या एम्सान. पूण आज गरज आहा जर मुख्यमंत्री आमी बदल करनात काही पॉलिटिकल स्टेबिलिटी खातीर जर मुख्यमंत्री आमचो बदल जाना आमी म्हणला की ताका दवरचो. पूण हांगा गरज आसा डेलिगेशन ऑफ पावर्स. पोर्टफोलिओ जे आसात मुख्यमंत्र्या कडेन जवळ जवळ 40 हे तांच्यांनी दिवंक जाय. हाजे निर्णय भारतीय जनता पार्टीच्या पक्ष श्रेणींनी घेवंक जाय. आणि सुभाष बाबान सांगला तशें ऑल द 11 मिनिस्टर्स आर केपेबल. इट इज नॉट दॅट देर इज नॉट अ कॅबिनेट लायक प्रिवियस टर्म वेर मिनिस्टर्स यूज टू गो अँड ask for to chief minister for each and every decisions. हांगा केपेबल मिनिस्टर आसात. बाब विजय सरदेसाय आसात बाब रोहन आसा बाब गोविंद गावडे आसा बाब मॉविन आसा बाब सुदीन आसा सगळे आसात. 11 ना हांव यंगस्टरांच्या नांवां घेता. सो 11 जाणां आसात हू आर केपेबल हू आर रनिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑन इंडिपेंडेंटली. देअर पोर्टफोलियोज दे आर रनिंग वेल. सो आज गरज आहा की डेलिगेशन ऑफ पावर जावंक जाय. कारण डे टू डे अफेअर्स जर चलतले जाल्यार फायनान्स सारको पोर्टफोलियो आसात होम आसात किंवा बाकीचे मेजर लॉ अँड ज्युडिशरी आसात जे जातून डे टू डे अफेअर्स येता आणि डेली रुटीन मॅटर्स येता. डेलिगेशन ऑफ पावर जावंक जाय आणि हे आमी मताचे आसात. आता आमचे सुभाष बाबान सांगला त्याने स्वता मान्य करून घेतला. आयज सीएम चेंज करपाक कोलिशन पार्टनर जे आसा ते एग्री जायना. ते म्हणटा पर्रीकर ना जाल्यार आमी ना. सो आयज खंय तरी तांकां आपलो हो गव्हर्मेंट स्थिर दवरपाक लागून हो पर्रीकर फक्त नांवाक सीएम जाव. आयज तो केपेबल ना. आयज तो काम करूंक शकना. जो आयज तो ऑफिसान बसून जे काम जे सीएमाचें काम आसता ते आयज तो करूंक शकना. आनी आयज तो मनशाक फक्त तांकां कोलिशन पार्टनराक लागून ते पर्रीकराक सीएम दवरपाक सोदता. हेज्या वरसून क्लियर दिसपाक येता कित्याक तांकां गोंयचे जनतेचे मातसो पडलेले ना. तांकां फक्त आपलो सरकार कसो दवरपाचो कसो वाचोवपाचो हेच पडलेलें आसा. आख्खे गोंयचे लोकांक त्रास जाल्यार जाता तेच्या भितर कांयच ना. आनी कोलिशन पार्टनर म्हणटा आमकां पर्रीकर कित्याक जावं कित्याक ते सगळे कोलिशन पार्टनर जाणा. कित्याक जेन्ना पर्रीकर पयस आसा हांकां जाय तशी गोंयची लूट करपाक मेळटा. फ्री हँड आसा सगळ्या मिनिस्टरांक आपल्याक जाय तें डिसिजन
पर्रीकर जर येयलो हांगा बसलो ह्या दुसरो सीएम येवन रावलो जाल्यार हेंची नजर उरतली. आयज कोलिशन पार्टनरांक बाकीच्या मिनिस्टरांक असो फ्री हँड मेळ्ळा. आयज करप्शन जे आसा गोंयांत ते अशें वाडलेले आसा. आयज जी पर्संटेज आसा कमिशन पर्संटेज ती वाडलेली आसा हे मिनिस्टरांनी वाडवली. सो हेजेर कोणाचो येत ना. सो हेच्या भितर हेंकां जे सगळे डिफायन केले न्ही. हांव एकच तुमकां सांगता की काँग्रेसी मदीं कॅपेबल पर्रीकराक सडेत म्हणजे तोडीस तोड असो नेतृत्व तुम्ही तुमचे भितर दाखया पळोवया. तुम्ही अशें करात की दिस इज माय लिडर, आमी ह्या लिडराच्या मार्फत आता सरकार करपाक वतात. तुमचे 10 जण आसा ते 10 तोंडाचे आणि कोण कोणाक सांगता. गोंयच्या जनतेन हांव सांगता कितें गोंयच्या जनतेन कोणाच्या विश्वासाचेर वचप. बीजेपीक चॅलेंज करता. हांव मागता बीजेपी कडेन तेंच्यांनी असेंब्लीन सेशन आपोवचे, ह्या गव्हर्नरान आमकां आपोवचे फॉर्म करपाक. आम्ही गव्हर्नमेंट फॉर्म करता आणि आमचो चीफ मिनिस्टर लिडरूय आम्ही अनाउन्स करता. आयज हे कितें केला हे फाटल्यान रावता आनी उलयता. तेंचे कडेन गट्स ना. तेंचे कडेन हांव तांकां चॅलेंज करता. तेंचे कडेन गट्स ना. एक मिनिस्टर तेंच्यांनी अपॉइंट करचो गव्हर्नमेंट रन करपाक. हे डेप्युटी सीएम तेंच्यांनी अपॉइंट करचो. हे एक्टिंग सीएमचे तेंच्यांनी नांव अनाउन्स करचे. तेंचे कडेन गट्स ना ते अनाउन्स करपाक. आनी ते आमकां सांगता आमचे कित्याक पडला रे आयज गव्हर्नमेंटात तुम्ही आसा तुम्ही अपॉइंट करा मरे. एक मिनिस्टर म्हणले की मुख्यमंत्री थंय आसा म्हणून हांगा मंत्री लूट करूंक सोदतात. हांचे अध्यक्षाचो स्टेटमेंट आसा की बाब मनोहर पर्रीकर काय डेलिगेट करूंक सोदना म्हणून. आमी हांगा म्हणटा डेलिगेट कर आपल्या विल परफॉर्म. सो ताणे आपला अध्यक्ष स्टेटमेंट चिंतून येवंक जाय. तू म्हणटा डेलिगेशन इज इम्पॉर्टंट. सो गव्हर्नर एक गजाल म्हाका सांग. ही चर्चा आयकतकीर एक गजाल प्रामाणीकपणान दिसता की फोकस जो आसा आज तो पूर्णपणान सरकाराच्या स्टेबिलिटीचेर गेला रादर दॅन एडमिनिस्ट्रेशन. ही गजाल जाणवता. 100%. हांवें तुका बदलूय सांगला की हे जे कितें बदल जाला ह्या बदलाक सरकार कशें चलतले लोकांचे प्रश्न कशे सॉल्व जातले हेच्याशी काय संबंध ना. इट इज एन पॉलिटिकल डिसिजन स्टेबिलिटी खातीर. कारण जाला अशी भानगड की इवन मंत्रिमंडळ सुद्धा बदलतना अशी परिस्थिती येवंक जायना जेणे करून सरकाराक विधानसभेन वचून आपले बहुमत सिद्ध करपाची वेळ येवंक जायना. ही एक केअर तेंच्यांनी घेतली. तशें न करता कितें बदल करपाक मेळटात त्या पद्दतीनचे हे बदल जाले. आता जसं दुर्गादास कामतीन सांगला की मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर उरोंक जाय तेतून कोणाचोच वाद ना. मुख्यमंत्री उरचो तेणी राजीनामा दिवपाची गरज ना. तो जर उलोवंक शकता, तो फायल जर तपासून रिमार्क मारूं शकता, डिसिजन घेवंक शकता जाल्यार तो आपल्या मंत्र्याक मार्गदर्शनूय करूं शकता न्हू, एडवायसूय करूं शकता. जर डेलिगेट तो पावर आपले करीत कोणा कडेन तरी सिनियर मंत्र्या कडेन जेका अनुभव आहे एडमिनिस्ट्रेशनाचो, जो ह्या बाकीच्या सगळ्यांक घेवन फुडें वचूंक शकता, अशें जर डेलिगेशन जायत जाल्यार इट वील बी इजी ऑन पार्ट ऑफ कॅबिनेट टू टेक अहेड द डिसिजन्स ऑफ पीपल. आता सेकंडली डेलिगेशन कित्याक जायना हो आता महत्वाचो विषय आहा. डेलिगेशन कित्याक जायना अजून पर्यंत वदळ विषय येयलो. डेलिगेशन जायना जबाबदार कोण. हय आता कशें आहा मंत्री कॅपेबल आसा सगळे आहा पूण मंत्रिमंडळ किंवा सरकार काम करतना एक रचना आसा कॅबिनेटाची. प्रत्येक डिसिजन एक ठरावीक पैसे खर्च करपाच्या संदर्भातली डिसिजन आसात ती फायनान्स डिपार्टमेंटा कडेन वयता. फायनान्स डिपार्टमेंटाचो सखोल अभ्यास करता. फायनान्स ताका एप्रुवल मेळटा, मागीर ताका एडमिनिस्ट्रेटिव्ह एप्रुवल मेळटा, मागीर ती गोष्ट कितें ती मार्गाक लागता. आता फायनान्स मंत्रीच मुख्यमंत्री आसल्या कारणान ते सगळ्यो गोष्टी येवन थंय अडकतात. आता कांय मंत्र्यांक कदाचित फायनान्साचो जास्त व्हडलो हें येना प्रभाव येना पूण बाकीच्या सगळ्यो गोष्टी फायनान्सा कडेन. आयज 1.5 वर्स जालें आयज नोकर भरती अडकल्लेली आहा. तुम्ही 1.5 वर्सां पयलीं जायराती दिल्या, लोकांनी एप्लिकेशन केला, ना तेच्यो एग्जामी ना काय, कोण काय सांगी ना काय ना, करप कितें ना जाल्यार सांगा तेमी ते सगळे मुद्दत की आज तुमचे अलायन्स पार्टनर म्हणटात की आमी काय नेतृत्व बदल बी मागनात. काँग्रेसूय म्हणटा की जाल्यार डेप्युटी सीएम अपॉइंट करात, एक्टिंग सीएम अपॉइंट करात, पण डेलिगेट जावनी पावत. आता इतलो टायम जालो. वाय दीस डेलिगेशन ऑफ पावर्स or at least distribution of those portfolios with chief ministers जे डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशना खातीर गरजेचे कित्याक जायना. आमकां एक कल्पना आसा की हें जावपाक जाय आनी माननीय मुख्यमंत्र्यांनी ते मान्य केल्लें आसा आनी ताचे विचारय आसा की ते डेलिगेट करपाचे. द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स दॅट की 2 मंत्र्यांक करपाचे इन ड्यू कोर्स. म्हाका दिसता की इमिडिएटली दे आर गोईंग टू म्हणजे जे हँडओवर करपाक जाय खाती जे खात्याची अतिरिक्त खाती म्हणून आसात ताजे कडेन जपनात जावं आरोग्या लागून जायनात
ती तांणी हें करपाचे केल्ले आसात कळ्ळें न्ही पूण आसा ते आतां तुमी सामकें ऍडमिनिस्ट्रेशन फायनान्स आडकून पडला म्हणटा न्ही म्हाका सांगा पळोवया खंयची सोशल सेक्युरिटी स्कीम बंद पडिल्ली आसा पयलीं चडांत चड पयसो लागता तो आमचो सॅलरी तो एक एक्सपेंडिचर हेड आमकां खूब जबरदस्त आसा अजून पर्यंत तशी क्रायसीस आयले ना दुसरे आमचे खंयच्यो सोशल सेक्युरिटी स्किम्स बंद पडलेले ना तुम्ही नोकर भरतीचे म्हणटा पूण तितके प्रमाणात नोकर भरतीचे ऍडव्हर्टायजमेंट गेले ना जे गेल्ले आसा ते हे काडिल्ले आसात जे जाय नोकर भरती आसा तोंडार आसा पूण ऍडव्हर्टायजमेंट म्हणल्यार गेल्या 1.5 वर्षांत नोकर भरतीच्यो जायराती जाल्या पळय प्रचंड प्रमाणात जाल्लेले आसात जायराती सोशल दिसले एक इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान चल्ल्यो म्हणजे 4-5 डिपार्टमेंटांनी आसात लोकांक लाडली लक्ष्मी आणि तुझी ते ग्रह आधार ना, हांव मेळटा तुमकां म्हणजे फायनान्साच्या आमचो बाबतींत सरकार सांगता, चलता अशें फायनान्साच्या जायना बाबतींत सांगता आणि ह्यो ज्यो गोष्टी नोकर भरती आडकून उरल्या इट इज नॉट बिकॉज ऑफ द फायनान्स दॅट इज ऑल टुगेदर तुम्ही एक गजाल मान्य करता ऍडमिनिस्ट्रेशन टू सम एक्सटेंट इट इज स्लोड डाऊन इट इज नॉट collapsed I would say that it is slowed down and it is very much high time now that chief minister has to give his some of his you are saying he should and delegate he his has portfolios तो दितलोच आणि maybe he is improving and he is coming back but before that he has to delegate some of these powers to the capable ministers ओके दुसरो जो मुद्दा आसा आता महत्वाचो जो मंत्रिमंडळ रचनेचो सध्या 2 मंत्री हे जाले आणि 2 मंत्री घेतले आणि एक बोवाळ जालो की दोन्ही मंत्री जे घेतले ते दक्षिण गोंयांतले घेतले हे करपा फाटल्यान कसली गणित दिसता भाजपाचे आणि ते सक्सेसफुल जातले काय कितें दोन्ही मंत्री दक्षिणे कारण म्हाका दिसता आज उत्तरेक भाजपाचो विश्वजीत राणे सोडल्यार दुसरो मंत्री ना जे आसात ते बाकीचे दोन्ही गोवा फॉरवर्डाचे आसात किती गणित हे आणि हे सक्सेसफुल जातले गणित काय गणित चुकतले ऍक्च्युली ते गणितूच न्हू खरें म्हटल्यार म्हणजे ते कशें जालां की सुरवातीक जेन्ना गव्हर्मेंट फॉर्म जालो तेन्ना प्रत्येकाच्या प्रेशर टॅक्टीक प्रमाणे मंत्रिमंडळ रचना जाली म्हणजे गोवा फॉरवर्डान सांगलें आमच्या 3 जाणांक मंत्रीपद मेळोंक जाय ते 3 जाण भारतीय राज्यात आसूं किंवा तो विचार नसलो विचार आसलो सरकार फॉर्म करपाचो त्यामुळे ते घडलें ते घडल्यानंतर मागीर प्रॉब्लेम असो जालो की आता मागीर विचार येयलो की अरे हो इम्बॅलन्स जाला खंय तरी साऊथ गोवाक रिप्रेझेंटेटिव्ह मेळोंक ना तर ही संधी साधून तेंच्यांनी साऊथ गोवाक रिप्रेझेंटेशन दिलें जे दोनूय मिलिंद नायकूय जालो आणि निलेश काब्रालूय साऊथ गोवाचो जालो आता ऑफकोर्स त्यांच्या भाजपा समोर सगळ्यात व्हडलो सध्या मिशन आसा ते लोकसभा इलेक्शन तू बिलीव करचो ना ज्या दिसा त्यांचे केंद्रीय निरीक्षक हांगा येयले आणि सगळ्या अलायन्स पार्टनरा बरोबर चर्चा करपाक लागले तेन्ना आमी जेन्ना त्यांच्या कोर कमिटीच्या मेंबरा कडेन कॉन्टॅक्ट करताले ते म्हणटाले की नेतृत्व बदल बीन विशयूच ना स्वतः अध्यक्षान स्टेटमेंट केला की संघटनात्मक पातळीचेर आमचे जे गोष्टी आसात त्यो मार्गी लावपाक लागून ते येयल्या म्हणून तांकां फक्त येयल्या म्हणटकूच ते येयले आणि तांकां मेळ्ळा इतकोच विशय म्हणजे लोकसभा इलेक्शन हे मिशन आसा हे 2 मंत्री मिलिंद नायक आणि निलेश काब्राल मंत्री जाल्ल्या कारणान मिशन साऊथ तांकां दिसता की नॉर्थ गोवाची जी हे आसा सीट तो आमच्या बॉल्सान आसा साऊथ गोवाचो मातसो खंय तरी ढील जाला तो पॅक करपाक तेंच्यांनी हे कदाचित केला आसा यू एग्री विथ दिस यू ऑल्सो कम फ्रॉम साऊथ गोवा सो हे जे मिशन साऊथ आसा हे कॅबिनेट रचनेचे ते मिशन साऊथ सक्सेसफुल जातले डेफिनेटली ते सक्सेसफुल कशें जावपाक ना तेंच्यांनी ती सपनां रंगयलेली आसा की 2 मिनिस्ट्री आमी आतां साऊथाक दितले आनी थंयसून आमकां मॅक्सिमम आमी वोटींग काडटले म्हणून बट आजची जी तेंची सपनां आसा ती तेंची लोक ते गोंयचे लोक रावला स्पेशली सावथाचे तशें नॉर्थाचे आनी ते जितले नॉर्थाक इजी घेता पळय जशें ते म्हणटा बीजेपीक दिसता की आपल्या बॉल्सान आसतले हे फावटी तांकां तितले इजी ना लोक रावलेले आसा कित्याक आयज जे मेन इश्यूज जे गोंयचे आसा जे मेन इश्यूज आसा ते आयज इश्यूज टोटल हे गोवोरमेंटान सायडलायन केलेले आसा जशें मायनिंगाचो इश्यू आसा रिजनल प्लॅन आसा अनएम्प्लॉयमेंट आसा हेल्थाचो इश्यू आसा फॉर्मालिनाचो इश्यू आसा आयज सीआरझेडाचो इश्यू बेसिकली कितें म्हणटा की फक्त मंत्री केले म्हणून मत पडना कांयच फरक पडपाचो ना थंयच वयल्यान मंत्री तेंच्यांनी कशें केलेले आसा ते सगळ्यांक खबर आसा हे मंत्री जालो आसा हो मिलिंद नायक म्हणटा तो मंत्री जे केला ताका अर्बन डेव्हलपमेंट दिला तो लास्ट टायम 5 वर्सां पावर मिनिस्टर आसलेलो दर सक्सेसफूल पावर मिनिस्टर आसलेलो जाल्यार ताका ते खातें कित्याक दिवना पावर मिनिस्टराचे सो हे गोवोरमेंटाक सुद्दां स्वता खबर आसलेले सीएमाक खबर तेजे करप्शन कितले लेवल आसा सो ते भयानूच कित्याक ताका तेजे बद्दल सगळी स्टडी आसा आनी जेन्ना मडकयकर सीएम आसलो तेन्ना सगळे ताका ब्रीफ केलेले कितें बाय हे सगळें हेजे भितर घोटाळो सो बेसिकली ह्या मंत्र्याक लागून कांयच जावचें ना कांयच फरक पडपाचो एक गजाल सांगात अल्टिमेटली मिशन साऊथ फाटले 2-3 दीस भरपूर आयकुपाक येता तुम्ही सामके खरपणान फर्मली भाजपा बरोबर आसात इन दीस मिशन साऊथ
काय लोकसभा इलेक्शन लागीं पावत तशें पळय, तुमची आज- मिशन्स No, 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 इंडिव्हिज्युअल let- मिशन्स बी सुरू जातली करेक्ट यू हय आज आमकां आमच्या पक्षाक हांगा मिशन साऊथ बी काय लागना लागना आमकां लागता लोकांक एक बरो स्टेबल विथ अ गुड गव्हर्नन्स दिवपाक आमी भारतीय जनता पार्टी कडेन अलायन्स केल्ले मनोहर पर्ये कडेन अलायन्स केल्ले हिंगा लॉंग टर्म रिलेशन पळोवन की 2022 सुद्दां 22 नंतर सुद्दां बरे दितले बरो एडमिनिस्ट्रेटर पूण आज दुर्दैवान ताच्या हेल्था खातीर स्टेबिलिटी इम्पॅक्ट जावना गव्हर्नन्स इम्पॅक्ट जाल्ले आसा ते रेक्टिफिकेशन तांच्यांनी करचे नाजाल्यार मुखार कितें जर पावल मारूंक जाय ते कदाचित आमचे पक्षाचे अध्यक्ष निर्णय घेतले दुसरे आज अशें संकल्पन म्हणलें की आज सरकार चलना सरकार चलता मंत्री आसात 11 आज स्वता बट यू आर नॉट अ पार्ट ऑफ मिशन साऊथ लेट मी कंप्लीट आज स्वतः यंगस्टर मंत्री आज स्वतः एक इकडे ते आयले जालें आणि आर यू फर्मली विथ नॉट कंटेस्टिंग साऊथ सीट So you are not committing to BJP's mission south. Goa Forward is a part of NDA. See, we are part of NDA. But you are not committing to mission south. Where they have said that they are doing mission south. Let BJP declare saying that they are doing mission south. ते Then the party will take a call. झगडटली न्ही तेन्ना Let them come and तुम्ही आम्ही फुल सीताफळ फ्लॅज मिरची खाऊंक जाय. Let them फ्लॅज declare. देंवतले तांची आम्ही बरोबर कितें mission काय south फाटी म्हणून रावतले let them declare. जेन्ना ते इलेक्शनाक Election देंवतले लोकसभेचे जेन्ना इलेक्शन येतले भारतीय जनता पक्षाचे यू आर नॉट गिविंग दम कमिटमेंट एज ऑफ नाव आयच्या दिसाक येतना पळया न्ही येतना पळोवया ओके प्रमोद बाब आयज तांकां एलायन्स पार्टनर आसून सुद्दां तांकां भंय जाला सांगपाक कितें बाबा आमी एलायन्स तेंच्या वांगडा आसून सुद्दां आमी सावथाक तेच्या बरोबर म्हाका आसतले काय लास्ट ना. सुभाष बाब एक गजाल सांगात आयज वायट दिसता आयज तुका बरें दिसपाय तुका वायट दिसपाय ना साऊथ गोवा हांव तुमकां सांगता तेंचो अध्यक्ष आसा तेंचो जो अध्यक्ष आसा फातोडा आसून थंयसूनच काँग्रेसीक लीड मेळटली हे थंयसूनच फाटी उरतले म्हाका सुभाष बाब एक गजाल सांगात वॉट इज दिस इज मिशन साऊथ कारण एक सगळे दिसता की तुमचो एकच मंत्री आहात हो उत्तरेक. कॉन्सेप्ट मिशन साऊथ हो खंयच्यान आयलो तो कळना कारण तुम्ही दोन्ही मंत्री नॉर्थाचे काढले आणि साऊथाचे घेतले यू कॉल इट एज अ मिशन साऊथ आता तुम्ही- बट वी से दॅट हय. आमकां बरे एफिशियंट मिनिस्टर्स जाय आशिल्ले निलेश काब्राल इज व्हेरी इंटलेक्च्युअल ही इज व्हेरी एक्सपिरियन्स आनी व्हेरी एफिशियंट मिलिंद नायकाक पयलींचे अनुभव आसा मंत्रीपदाचो अनुभव आसा आतां संकल्पान म्हणलें की ताणें करप्शन केलें अरे करप्शन केलें जर जाय ताज्या पेक्षा मोठी खाती दिनाशिल्लें अर्बन डेव्हलपमेंट इज मच मोर बिगर दॅन सगळें इनफॅक्ट प्रमोशन जाल्लें आसा यू डोंट से दॅट यू डोंट कॉमेंट दॅट इट इज बिकॉज ऑफ दिस इज नॉट मिशन साऊथ दिस इज नॉट मिशन करप्शन साऊथ जालें जर जायत हय आमी अलिना साल्डानाय आशिल्ली न्ही करप्शन जाल्लें म्हणून तिका सायडीन दवरना बट आमकां दिसता की मिलिंद नायकान बरो न्याय दिल्लो आसा ताच्या खात्याक म्हणून ताका प्रमोशन करून दुसरी खाती दिल्ली आसा this is not मिशन mission साऊथ इज south. ऑल टुगेदर आमकां मिशन साऊथ म्हणून कितें घेवन स्पेशल कितें घेवन वचपाचें ना हय. आमचे ग्राउंड लेवल जे कार्यकर्त्यांचें काम आसा बुथाचेर आसा आयज तुमी गेले जर जायत प्रत्येक बुथाचेर आमच्यो ज्यो मिटींग लागतात कार्यकर्त्यांची जमवाजमव जाता प्रत्येक जो आमचो हे आसात आमचे 15 दिसांनी एक्झिक्युटिव्ह मिटींग जातात वेगळ्यांनी काय करपाची गरज ना मिशन साऊथ मिशन साऊथ म्हणून स्पेशल कांयच करपाचें हांव इतल्याचेर थांबताना म्हजो वेळ प्रसंग संकल्प हय तुम्ही तयार आसात नो हांव इतल्याचेर ना हांव इतल्या वेळ सारको सोंपला गुड गव्हर्नन्स गुड गव्हर्नन्स ओके हांव संकल्प म्हणजे वेळ सारको सोंपला म्हाका दिसता चर्चा बरी जाल्या पूण हातूंतल्यान सगळ्यांची एका गजालीचेर एकमत आसा की मुख्यमंत्र्यान भलायकेचेर फोकस करचो आणि आपल्या कडेन जी व्हडली व्हडली खाती आसात जी राज्याच्या प्रशासनाच्या दृश्टींतल्यान डे टू डे कामा खातीर गरजेची ती डेलिगेट करची हांगा काँग्रेसीन सुद्दां भुमिका घेतल्या की तुमी जाल्यार एक्टींग सीएम अपॉयंट करात डेप्टी सीएम अपॉयंट करात तेंय करपाक जायना जाल्यार मागीर सेशन आपयात आनी आमी फ्लोराचेर मेजॉरिटी प्रूव करतात पूण प्रशासन आतां जशें चल्लां तशेंच चलत रावपाक शकना कारण लोकांचे हाल जातात ही इतलीच गजाल तकल्याक घेवची आनी बदल करचे इतलेच मागतान थांबता आयले इतली बरी तरेन मतां मांडली थँक्स अ लॉट पळयत रावत स्टुडंट नमस्कार